पेड्यां सुरू जाल्ल्या पश्चिम विभागीय बॉक्सिंग सर्तींत येजमान गोंयान बरी सुरवात केली। पहिल्याच दिसा गोंयच्यो 2 चलयो फायनलींत पावल्यो। निलिशा पार्सेकार आनी रिंकी दाबोळकार दोगांकय रुपया पदक निश्चित। चल्याच्या गटांत एके रोशन, सलीम बुसूर, युवराज लोटलीकार फुडल्या राउंडांत। सर्तींत गोंया बरोबर महाराष्ट्र, गुजरात, दामाव, दादरा नगर हवेली आनी लक्षद्वीपाचे बॉक्सर वांटेकार जाल्यात। म्हाका पयलीं बॉक्सिंग म्हणजे कितें खबर नाशिल्लें आनी भुरग्यांक पळोवन बॉक्सिंग कशें खेळटात ते कशें करतात ते म्हाका जाणा नासलो बॉक्सिंग कितें म्हणून। जेन्ना म्हाका इंट्रस्ट येयलो बॉक्सिंगेंत आनी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल बी खेळ्ळो तेन्ना म्हाका एक्सपिरियन्स येयलो, भियान बी दिसलें म्हाका। म्हाका 3 वर्सांनी बॉक्सिंग करता। म्हाजे कोच रजनी सोनवाल आनी निलेश कांदोळकर हेंच्या ट्रेनिंगान हांव आतां बरो परफॉर्मन्स दिवंक ट्राय करता। आतां हांवें नॅशनल जो लास्ट इयर जाल्लो जानेवारीन यूथ नॅशनल थंयसर हांवें ब्रॉन्झ मेडल मारलेलें, म्हणून म्हाका यूथ नॅशनलान चान्स पडलेलो कॅम्पाक, इंडिया कॅम्पाक। यहाँ पर हम वेस्ट जोन बॉक्सिंग के लिए आए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट यूथ मेन एंड वुमेन वेस्ट जोन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इसके पहले हमने सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स पुणे में की है और मुंबई में, और उसके पहले दमन में, ये दोनों जगह हो चुकी है। दिस इज़ द थर्ड इवेंट ऑफ दिस ईयर। I am coming from Gujarat and I am the secretary of Gujarat State Boxing Association. It is a very nice arrangement by this association and we feel very good here. That we have got West Zone Boxing happening here, West Zone Boxing Championship happening here, and our boxers are happy and they are performing. And if they are performing, I am happy. West Zone की आता तिची 1-2-3 आउट जाले मॅच आहा तिची। हांव म्हणटा की हे जिखतलो आनी हांव तांकां खूब सपोर्ट करता। तूं एज अ पेरंट्स हांव तांकां खूब सपोर्ट करता। आतां पळोवया गोंयच्यो कांय हेर सरभोंवतणच्यो खबरो। दवर्ले पंचायतीच्या सरपंचाचेर हाडिल्लो अविश्वास थाराव पास जालो। इट इज कलेक्टिवली 8 जाणांनी मेळून आमी घातलेले। अशें ना की कॉन्फिडन्स आशिल्ले, थोडे जाण मेंबरांक थोडे भायर आशिल्ले, थोडे डिसिशन आमकां कळनाशिल्ले, थोडे कळटाले, 50-50 आशिल्ले। आनी थोडे जे मॅसेज आसली भायर रॉंग वयताली। एक्चुअली जो डिसिशन हांगा जातालो पंचायती, इट इज अ कलेक्टिवली डिसिशन जातालें, कित्याक आमी सदांच त्या डिसिशना वांगडा आसताले आनी लोकां वांगडा आसताले। पूण भायर जेन्ना कितें मॅसेज वयताली तेन्ना अशें दिसतालें की वी आर अगेन्स्ट दॅट मोशन, आमी त्या डिसिशनाचेर नाशिल्ले अशें जातालें। पूण खंयचे तुमी मिनिट्स उगडून पळोवंक शकता, द डिसिशन वॉट एवर द डिसिशन इज टेकन 6 म्हयन्यान इतलें डिसिशन घेतला ते कलेक्टिवली घेतला आमी हांगा। म्हाका तेमी आन्सर केला, हे दोनी क्वेश्चनां आन्सर केला आनी हांव आज पडलो म्हूण म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना। आनी हांव जाय तें बरें करूं सोदतालें, अशें करून विलेजी पासत दावली हेज पासत सगळ्या लोकां पासत हें कोतालें, डेव्हलपमेंट जावं आनी कितें अशें करून म्हळ्यार बरें करपाक चिंत्तालें अशें करून। म्हळ्यार तेमी म्हाका नो कॉन्फिडन्सान घेयला, नो डेव्हलपमेंट म्हूण हें केलां आनी म्हाका खबर ना हेजे मुखार आतां पंचायत कितें जाता ती। चौथो पंडित कृष्णा माशेलकर स्मृती समारोह शेनवारात दिवचले जातलो। चौथे पंडित कृष्णा माशेलकर स्मृती समारोह शनिवार 9 डिसेंबराक सांजे 6 वरांचेर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ म्युनिसिपल मार्केट बिचोली मंडपांत जातले। ह्या कार्यक्रमाक नाट्य संगीत सादर करतले प्रवीणा गांवस आनी सिद्धी सुर्लकर पिळगांवकर। ह्या कार्यक्रमाचे खाशेलेपण म्हटल्यार तबला सोलो आसतलो गौतमी आमोणकर, तशेंच शास्त्रीय स्लायड गिटार वादन आसतलें रितेश सरकार कलकत्ता हाजे। ह्या कार्यक्रमाक तबला साथ करतले डॉक्टर उदय कुलकर्णी, तशेंच सुविशान बोडेकर। संवादिनीक साथ करतले मनोज गणपुले, बाबुराव माशेलकर, वेदांत नाईक। सगळ्या शिष्य परिवारातर्फे जे संमेलन जातले तेका सबंद गोंयान जे तेंचे शिष्य आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हजेरी लावची अशी कळकळीची विनंती करता। माशेलकर यांनी या आपल्या गोव्यामध्ये बिचोली तालुक्यामध्ये सुरबहार संगीत मंडळाची स्थापना केली आणि स्थापना करून त्यांनी जे संगीताचं कार्य केलेलं आहे ते संपूर्ण ह्या गोव्यातच नव्हे तर गोव्याच्या बाहेरही त्यांनी कार्य केलेलं आहे। दुर्गा विजयते कला मंडळाची उर्बा ही सांस्कृतिक कार्यावळ 9 आणि 10 डिसेंबराक मंगेशी कुंकळे जातली। दुर्गा विजयते कला मंडळ कुंकळे मांडोळ गोंय आनी
कला आणि सांस्कृतिक खातें गोंय सरकार हांच्या जोडपालवान घडोवन हाडटा 5वो उर्वा महोत्सव येता ते 9 आनी 10 डिसेंबर कुंकळ्या म्हाड्डोळ हांगासर. ह्या महोत्सवाचे स्वरूप पळोवन आशिल्ले तशेंच आसा. पयले दीस शिक्षणीक संस्था खातीर आनी दुसरे दीस सांस्कृतीक पंगडा खातीर. तशेंच ह्या महोत्सवात ह्या वर्सा 29 कॉम्पिटिशन 29 सर्ती आमी घडोवन हाडटा. तशेंच आमी ह्या महोत्सवात पयले दीस म्हणल्यार भुरग्यां खातीर शिक्षणीक संस्था खातीर एक कॉम्पिटिशन नवी हाडलेली आसा ती म्हणल्यार शिगम्याची जत. गांवांत शिगम्या कडेन जी जत जाता ती ते प्रॉपर कॉम्पिटिशन आमी ह्या महोत्सवात हाडलेले आसा. तशेंच दुसरे दीस आमी पळयतले जागोरिस्टीक हें कॉम्पिटिशन. हितून प्रॉपर जो गांवांत जागोर जाता तो थंय प्रेजेंट जातलो. विघ्नहर्ता कला आणि सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाची पाळी अंतरशा सांस्कृतिक कार्यावळ जाली. युवा पिढी आसा तेंच्यांनी फुडें सरोंक जाय जाल्यारूच ही भुरगीं आमची बारीक माणकुली भुरगीं आसा ती फुडें सरतली. प्रत्येक मनशाच्या आंगान एक कला आसता आनी ती कला वळखपा खातीर एक ताका व्यासपीठ जाय पडटा आनी ते व्यासपीठ आज तुमकां हांगा अंतरशे गांवांत उपलब्ध करून दिला. कोण हांगासर ताका हांगा एकटो मारता हांगा. मैया ओ मैया जे जोर के भूख लगी है थोड़ा सा माखन दो ना. 100 रुपयान 4 बांगडे. कितें म्हारग म्हणटा ते रिक्षे वयले मोवेले बांगडे बरे लागता. नाहीतर देवा देवा मी जातो दूर मल्हारवारी मोतियान जावी भरून. नाहीतर ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.